मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय स्मार्ट बाजार. सबसे कम दाम चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए. नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. डिबेट जरी म्हळ्ळी तरी आयज जो विशय असो आसा ताचेर म्हाका दिसता गोंयकाराक डिबेट करपाचें नासतलें, डिस्कशन करपाचें आसतलें, जाणून घेवपाचें आसतलें की नक्की घडलां कितें. आनी तो विशय म्हळ्यार युनिव्हर्सिटीच्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रँकिंगाचो, जाका मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाशणा भितर हो विशय पयर टच केलो. बातमी एक म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं आयिल्ली. बट एक असो विशय कारण आमची एकुलती एक अपुर्बायेची युनिव्हर्सिटी आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचे भुरगे ह्या युनिव्हर्सिटी भितरूच वतात. सो सगळ्यांक एक उमळशीक आसा, एक प्रश्न पडला की हे रँकींग नक्की कितें, ते कित्याक कमी जालां आनी हाजी फाटलीं कारणां कितें आनी आमी सुदारप कशें. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आज स्टुडियो भितर ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर. आनी जाणून बुजून ह्या विशयाचें हांवें खंयच्याच राजकारण्याक आपयलें ना, कारण राजकारण्याक आपयलें की मागीर शिक्षणाचो खेळ खंडोबा जाता. आमचे बरोबर एक अशे मनीस आसात पॅनलाचेर आमकां राजकारणी कशें दिसतले, पण ते आज हांगा राजकारणी म्हणून नात. सो हांव फटाफट वळख करता आनी आमी विशय फुडें व्हरता. सगळ्यांत पयलीं म्हज्या पॅनलाचेर आसात गोंय विद्यापिठाच्या एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचे मेंबर सुदीनबाब नायक. सुदीनबाब वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे गोंय विद्यापिठा भितर जे शिकयतात ते हरशीं मदीं मदीं तांकां राजकारणाचो रंग आसता, पण आज सामके ते धवो शर्ट घालून आयल्यात आनी कसलोच दुसरो रंग तांकां ना, ते रामराव बाबाक. आनी तिसरी म्हजे बरोबर आसात तरणाटे जे विद्यावृक्ष सारकी शिक्षणाच्या मळावेली संस्था चलयतात, जे तरणाट्यांच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज विद्यापिठा कडेन भविश्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान अपेक्षा कितें आसात, आसूंक जाय हाजेर उलयतले ते सिद्धराज बाब मोपकार. सिद्धराज वेलकम. हांव रामराव बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हे रँकींग म्हणटा तें प्रकरण कितें आनी आमकां जनरली आमी रँक म्हणलो की शिक्षणाच्या क्षेत्राक आमकां खूब जाणांक चड उमळशीक आसता की आमी ज्या दिसा सावन स्कुलां वचपाक लागतात त्या दिसा सावन रँक नांवाचें भूत आमचे मानेर बसता. आनी आज जेन्ना आमी सांगतात लोकांक की युनिव्हर्सिटीचोच रँक देंवलो म्हणून, हें नक्की कितें प्रकरण? युनिव्हर्सिटीचो रँक हें प्रकरण म्हणटा न्ही. हय. आज शिक्षणांत क्वॉलिटी हो विशय म्हत्वाचो आसा. शैक्षणीक गुणवत्ता, दर्जो आनी कॉम्पिटिशन वाडलां. आख्खे भारतभर इतल्यो संस्था आसात. त्या संस्था मदीं एकामेका कडेन कशें कंपेर करप, खंयची संस्था बरी आसा, वा जनरल एज्युकेशनान कोण बरो आसा, इंजिनियरिंगान कोण बरो आसा, फार्मसीन कोण बरो आसा, हेका लागून जी तुमी शैक्षणीक वेवस्था तयार करतात त्या युनिव्हर्सिटीची ती सगळी इवॅल्युएट करतात आनी ताजे वयल्यान थोडे पॉयंट्स दिवन वा ग्रेड दिवन त्या युनिव्हर्सिटीचो दर्जो ठरयता. अशी एक इंडिपेंडंट म्हणजे जशें ऑडिटींग करतात ऑडिटर्स, तशें हे मानांकन संस्था आसा. आतां 2 तरेचे आसात त्यो. एक नॅक म्हणून जी आसा, नॅशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट कमिशन जे आसा, ते तुका एक दर 5 वर्सांनी 4 वर्सांनी जी इव्हॅल्युएशन करता ताजे फाटल्यान तुमकां एक ग्रेड दिता. बरोबर. आतां जशें स्कुलांनी आमी ग्रेड आनी आतां पयलीं पर्सेंटेज म्हणटाले तशें, थंय रँक ना, ग्रेड. दुसरें NIRF म्हणून जे 2016च्यान सुरू जालें, तो अशेंच एक थोडे पॅरामिटर घेता, ताजेरूय आमकां सगळ्यांक कॉम्पीट करचें पडटा, ताजेर मार्क्स आसतात, डिटेल मागीर सांगपाक जाता. आनी ते मार्क जो स्कोर येता तो एक 1 to अशें रँकींग करतात ते. आनी जर तुमी फर्स्ट 15 आसा जाल्यार तुमचे डिटेल सगळे तांकां कळटा, मागीर तुमकां एक रँक दिता. ताजे फुडें जे आसा 50 to 100 वा 101 to 150 अशें, तांकां मागीर म्हणटा तुमी ह्या ग्रुपान पडटा, डिटेल सांगनात. पूण आमकां प्रत्येकाक मागीर आमचो रँक कितें नंबर कळटा, पूण आपलो एक्झॅक्ट रँक कळना. पूण 1 to 50 जे आसा नॅशनल लेवल एक्झॅक्ट नंबर कळटा. सो ह्या फावट आतां लेटेस्ट जो आतां हो जो इशू जालो तो
जालो ताका संबंद असो एक ऑगस्टान एक रँकींग अनावन्स जाली NIRF नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकींग फ्रेमवर्क. ह्यो ज्यो सगळ्यो भारतांतल्यो सगळ्यो संस्था एनीबडी कॅन कॉम्पीट अँड अप्लाय फॉर इट. सो तातूंत जे रँक्स असतात जनरल तातूंत गोवा विद्यापीठ ह्या फावट 151व्या बँडान पडला. सो 200 अशें. सो तेन्ना सो तेन्ना असो हे विशय जालो की आज गोवा विद्यापीठाचो रँक देंवलो. म्हणजे लास्ट इयर सपोज इफ इट वॉज 101 to 150 आज देंवला अशें. एक्झॅक्ट रँक खबर ना. आतां ताका वेगळीवेगळी कारणां आसूं शकता पूण रँक म्हटल्यार हें पयलीं म्हणजे सध्या तरी हांव डेफिनेटली एक सेकंडा तुमी आमी कारणा कडेन या. सुदीन बाब तुमचो असेसमेंट कितें कारण तुमी फक्त युनिव्हर्सिटी कडेनूच संबंदीत ना तुमी गोंयच्या शिक्षणाच्या मळारय खूब क्लोजली असोसिएटेड आसात. हो जेन्ना रँक पडटा किंवा 100 to 150 बँडांतल्यान आमी 151 to 200 बँडा भितर पावतात, तुमी हाजी असेसमेंट कशी करतात? कितें जालें सीएमान जे पळय कितें म्हणलें तें म्हाका दिसता मातसो कॉन्टेक्स्ट रॉंग जालो. जो न्यूज पेपरांनी तो कॉन्टेक्स्ट रॉंग घेतला. आतां NRFान जे पळय 2024 एसेसमेंटा भितर 150 to 200 म्हणलें तेन्ना टोटल नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटीज घेतल्या त्यो 2870 अरावंड. वेर एज 2023 भितर आनी 22 भितर तेन्ना 50 to 100 म्हणिल्ले तेन्ना 1000 युनिव्हर्सिटी कमी आशिल्ल्यो. म्हणटकीर तुगेलो डिनॉमिनेटर तो वाडलो आनी ताजे खातीर तुगेली 150 ते 200 हातूंत पावले. आतां ताका ते NRI रामराव बाबान सांगलें तशें 30, 30, 20, 10, 10 अशे मार्क दिता. 30 मार्क आसा ते टिचींग रिलेटेड, 30 आसा ते रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशनल, 20 आसा ते आउटपूट ऑफ स्टुडंट्स विथ प्लेसमेंट आनी 10 आसा ते परसेप्शन आनी कितें. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीचे इनोवेशन. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीचे खंय प्रॉब्लम जाता. गोवा युनिव्हर्सिटीक एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर रिटायर्ड जातकीर कोणूच नवे येवना लास्ट 4-5 वर्सां. सामकी कमी आसा. 78% आसा ते फक्त एसिस्टंट प्रोफेसर. तातूंतले अर्द्यांक PhD ना म्हणजे ते तुका गायड करपाक शकनात तातले हाफ. म्हणजे जाता कितें रिसर्च आनी प्लेसमेंटाक गोवा युनिव्हर्सिटीक हांगा फिगरास तशे फक्त 5 मार्क पडटात. वेरेज गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसर्च आनी प्लेसमेंट हातूंत भितर गोवा युनिव्हर्सिटी पडल्यात 5.064. वेरेज बाकी सगळ्यांक पडल्यात 10, 12, 15 म्हणजे थंय एक मार्क कमी पडटा. टिचींग रिलेटेड हातूंत गोवा युनिव्हर्सिटी पडल्यात 16 आनी जे पळय बॉम्बे युनिव्हर्सिटीक पडल्यात 16-15 म्हणजे तशें व्हडलें डिफरन्स ना. बाकीची ते आउटपुटा भितर गोवा युनिव्हर्सिटीची फक्त 3000 भुरगे भायर सरता. वेरेज बॉम्बे युनिव्हर्सिटी 50,000 भुरगे भायर सरता. पुना युनिव्हर्सिटी तशेंच 30-40,000 भुरगे. म्हणटकीर गोवा युनिव्हर्सिटीक इनहेरंट गोवा ल्हान आशिल्ल्यान आनी सायज कमी आशिल्ल्यान थोडी डिसएडवांटेज आसा. त्या डिसएडवांटेजी भितर जे पळय डॉमेसायल केलें 15 year डॉमेसायल फॉर ऑल ग्रेड्स इन्क्लुडींग एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर हें खूब गोवा युनिव्हर्सिटीक हानिकारक जाता. कित्याक कोणूच एसोसिएट प्रोफेसर आतां पळय नवी सगळी फिल्ड आयल्या तातूंत जनरली केन्नाय आसपाक शकता पूण जनरली ते कॅलिबराचे लोक मेळना आनी ताजे खातीर ती पोजिशन बनना. 2-3 वेळा एडवर्टायज करून. म्हणटकीर रिसर्च आनी जे पळय प्रोफेशनल हें आसा तातूंत भितर सामकी मार्क कमी पडटा. ताजे खातीर आनी युनिव्हर्सिटीचो नंबर वाडल्यान ताजे खातीर इन 2024 तो रँक हल्ला. आतां ऑन द अदर हँड जी पळय PT प्रायम मिनिस्टर्स PM उषा म्हणून ती अंडर दॅट 100 कोटी मेळ्ळ्या गेल्ले वर्सा. ते 100 कोटी प्रमाणे जे पळय कितें डेव्हलपमेंट आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तें वाडटकीर तातूंत भितर एक इंटरनॅशनल स्टुडंट्स हॉस्टेल म्हण आसा. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीक एज पर स्टेट रूल फक्त 10% भायली भुरगीं घेवपाक मेळटा. डायवर्सिटी म्हणटा स्टुडंट डायवर्सिटी. वेरेज प्रायवेट युनिव्हर्सिटीक बार ना. करेक्ट. पयर हांव मणिपाल युनिव्हर्सिटी आशिल्लो. मणिपाल युनिव्हर्सिटी भितर सगळेच इंटरनॅशनल स्टुडंट सगळे. म्हणटकीर तांचे खातीर थंय ते जिओ ते आउटपूट म्हणटा तो तांकां खूब मार्क पडटा प्रायवेट युनिव्हर्सिटी जे गोवा युनिव्हर्सिटी मेळना. म्हणजे अशी हे वेरियस कारणां खातीर गोवा युनिव्हर्सिटी रँक सकयल वता. हाचो अर्थ असो न्हय की गोवा युनिव्हर्सिटी कॅलिबर किंवा टिचींग कॅलिबर किंवा तें देंवलां. आतां एक गोश्ट खरी रिसर्च फाटल्यान पडला. कित्याक खंयच्याच इंडियन युनिव्हर्सिटी भितर
एक्सेप्ट IIT आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स रिसर्च म्हणटा तो तांणी केन्ना सिरियस घेतलोच ना, जो आतां घेता. ताजे खातीर एक आमकां इनहेरंट डिसएडवांटेज आसा. ताजे खातीर जर इम्प्रूव जालें जाल्यार फाल्यां आनी एक 5 वर्सांनी विथ ऑल दी स्टेप्स गोवा युनिवर्सिटी इजिली कॅन बिकम बिटवीन 50. तुम्ही म्हणटात एरियाज ऑफ कन्सर्न्स आर व्हेरी लिमिटेड टू 1 or 2 कॅटेगरीज म्हणून. हय, आनी ते जर सुदारले जाल्यार गोवा युनिवर्सिटीचो रँक खूब बरो येवपाक शकता. कित्याक लिस्ट आसता ताजे वेल्यानूच कळटा. म्हणजे सिद्धराज, तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? कारण फायनली हे आमी फुडली पिळग्यांची गजाली उलयतात आनी अशें हातूंत भितर रिसर्चाची गजाल सांगली, डॉमिसायलाची आमी येवया, बट स्टुडंट डायवर्सिटीची गजाल सुदीन बाबान बरो मुद्दो रेज केलो की दीज अल्टिमेटली मार्क कशे पडटात. आमकां सुद्दां सामके सादे भाशेक सांगपा म्हळ्यार आमी फायनली पेपर जसो बरयतात तशे मार्क पडटात. सो जश्यो कॅटेगरी आसात तशे आमकां मार्क पडटले. वेन यू लिसन टू दीस सुदीन बाबाची जस्टिफिकेशन, डू यू एग्री विथ दॅट? सो हांव जस्टिफिकेशना पेक्षा म्हाका हें दिसून येता, भुरग्यांक जेन्ना 6वे 7वेक शिकयता पळय तेन्नाच एक पालकाच्या मनान एक हें जाल्लें आसता की आमकां IITन वचूं जाय, NITन वचूं जाय. थंयच कळून येता की गोवा युनिवर्सिटीची जी कॉलेजां आसात आर नॉट द सॉर्ट आफ्टर कॉलेजीस बाय द करंट पेरंट्स. सो थंयच दिसून येता की खंय तरी कितें तरी कमी पडटा म्हूण. आनी एक ट्रेंड असो जाला फाटल्या 10 वर्सांनी की जरी तांकां IITन मेळना किंवा NITन मेळना, बिट्सान मेळना, जाल्यार हेर कॉलेजी आसा ज्यो फॉर एग्जाम्पल VIT आसा आनी धाकट्यो प्रायवेट कॉलेजी आसा थंय घालूंक पळयता. कित्याक अल्टिमेटली जो पेरंट पळयता तो म्हाका दिसता प्लेसमेंट पळयता. आनी स्पेशली इंजिनियरींग आनी बाकीच्यो गजाली, गोवा मेडिकल कॉलेज समज सोडलें जाल्यार अंडर ग्रॅज्युएशन कॉलेजी भितर आमचे जे कोर्सीस आसा ताका पालक तरी सद्या प्राधान्य दिना. सेकेंड गोश्ट अशी आसा की दुसरी गोश्ट ह्याच कॉलेजींतल्यान ग्रॅज्युएट जावन आमचे टिचर येता. सो बाकीच्या कडेन जे आमकां कमी दिसता, फॉर एग्जाम्पल नॅशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 जाल्लो, थंय आमकां दिसून आयलें की मॅथ्सान आमचे स्तर खूबच देंवला म्हणून. आनी सगळ्यांनी ताजी एक हें घेतिल्ली, खूबच चर्चा जाल्ली. पूण निमाणे मॅथ्साचो करिक्युलम बदलपाचो विचार जालो, खूब कितें कितें विचार जाले. पूण निमाणे जें क्लासीन डिलिव्हर जाता तो एक टिचर करता आनी तो टिचर आमच्याच सिस्टमांतल्यान भायर पडून आयिल्लो आसता. आनी हें आमकां जाणा जावन घेवंक जाय. आनी मॅथ्सा सारकिलो कोर्स फॉर एग्जाम्पल फाटल्यान पडला. खुबशे लोक मॅथ्स कोर्स म्हणून घेयत ना आमच्या गोंयांत. सो ताजो इम्पॅक्ट आमकां मागीर फुडें एज्युकेशन सिस्टमान जेन्ना तो फीडबॅक लूप कंप्लीट जाता थंय दिसून येता. राणू, म्हाका मुद्दम 2 मुद्दे टच करपा. एक जो मुद्दो आयलो की वेदर यू शूड, वेन यू आर डुईंग द सर्वे, वेदर यू शूड पूट द प्रायवेट युनिवर्सिटीज आनी स्टेट युनिवर्सिटीज इन द सेम ब्रॅकेट. ताका लागून एक हो फटको बसता काय कितें, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ लिबर्टी वेन इट कम्स टू प्रायवेट युनिवर्सिटीज. आनी दुसरो जो आसा तो स्टुडंट डायवर्सिटीचो. दीज आर व्हेरी टची इश्यूज. डॉमिसायलाचेर आमी मुद्दम येवया मागीर. ह्या दोनी विशयाचेर म्हाका सांगात, हो स्टुडंट डायवर्सिटीचो रूल आनी स्टेट युनिवर्सिटी आनी प्रायवेट युनिवर्सिटी ह्या दोनी हांकां एकाच मापान जोखपाचो रूल, ह्या दोनीचो आमकां फटको बसला. म्हणजे हांव हेजेर उलोवपाचोच आशिल्लो, कित्याक सुदीन बाबाचें तें आयकलां कमेंट्स. पळय, गोवा युनिवर्सिटी ही स्टेट युनिवर्सिटी, गव्हर्मेंट फंडेड स्टेट युनिवर्सिटी. आजकाल तुमी आतां पळयलां आसतलें, आतां प्रायवेट स्टेट युनिवर्सिटी म्हणून एक प्रकार हालीं प्रायवेट युनिवर्सिटी बिलांतल्यान गोंयानूय सुरू जाला, जो भायरूय ट्रेंड आशिल्लो. आतां स्टेट युनिवर्सिटी म्हटल्यार कितें, ती प्रामुख्यान गोंयच्या हिता खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर, तातूंत स्टुडंटूय आयले आनी प्रॉस्पेक्टीव टिचर आनी एम्प्लॉईज आयले. जर तुमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयत, स्टेट युनिवर्सिटीज ऑलवेज प्रोटेक्ट प्रायोरिटीज फॉर द स्टेट. सो ताका लागून ही डोमिसायल आनी लँग्वेज कोंकणी आतां सद्या राज्यभाशेचो हे रूल आमचे इवन टिचींग लेवलाचेर लायल्यात. आनी फाटली जर 7-8 वर्सांची तुमी जर रिक्रुटमेंट गोवा युनिवर्सिटीची पयली, व्हेरी लार्ज स्केल रिक्रुटमेंट जाल्या. जशें तांणी म्हटलें की येस, न्यू टिचर्स हॅव जॉयन्ड. पूण हे सगळे टिचर टोटली न्यूय ना. ते खंय तरी कॉलेजांनी शिकयताले, ते मागीर हांगा प्रमोशनाचेर आयल्यात.
आनी तांचे बरोबर तांचो रिसर्चूय हांगा आयला. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार फाटल्या 7-8 वर्सांनी रिसर्च आउटपूट ऑफ गोवा युनिवर्सिटी हॅज वास्टली इनक्रीज. म्हणजे डेटा सुद्धा आसा, यू कॅन सी दॅट डेटा. इवन प्लेसमेंट इज गुड, बट आय एम टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट लेटर. सो रिसर्च आनी म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की गोंयच्यान जे आयज टीचर जॉइन जाल्या वा फॅकल्टी युजींग दीस हे प्रॉब्ली दे वूड हॅव बीन ऑल्सो सिलेक्टेड विदाउट डोमिसायल हे. आय एम कॉन्फिडंट अबाउट इट पूण तांणी जो रिसर्च आज बरे बरे तरेचो रिसर्च ते करतात. आतां पयरूच कोणाक तरी 4 जाणांक अर्थ एंड हेची मिनिस्ट्रीची तांकां हें मेळ्ळा, ग्रांट मेळ्ळा. बाकीचे स्पेसाचे आमकां मेळटात, बायोटेक्नॉलॉजीचे मेळटात, IT डिपार्टमेंटाचे मेळटात. सो फंडेड प्रोजेक्ट वी आर डुईंग मेनी ऑफ दीज आर फंडेड प्रोजेक्ट्स. प्रायवेट प्रोजेक्ट्स आय एम नॉट म्हणजे अशें प्रायवेट ऑर्गनायझेशन प्रोजेक्ट आमकां चड येनात, कन्सल्टन्सी थोडे येतात. पूण त्याच बरोबर आज गोवा सरकारांनी गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन इज अ युनिक, बाकी कडेन खंयच ना. तातूंतल्यान लास्ट इयराच्यान तर आमकां इतके म्हणजे मॅक्सिमम प्रोजेक्ट गोवा युनिवर्सिटी टिचरांक मेळ्ळ्यात आनी अंदूय परत अनावन्स जाल्यात. सीड प्रोजेक्ट मेळ्ळ्यात, प्लस यंग टिचरांक सीड ग्रांट दिला फाटले फावट. सो रिसर्च एवरी टीचर इज डुईंग दॅट अंडर हीज ओन कॅपेबिलिटी आनी एक बरे तरेचो रिसर्च जाता. हें खूब वाडलां. आतां तुवें जशें म्हटलें की प्रायवेट युनिवर्सिटी, हय फायनली तुमी कितें म्हणटात, तुमी सांगतात की स्टेटीचे किंवा स्टेटींतल्या लोकांच्या इंट्रस्टाक प्राधान्य मेळपाक. पण जेन्ना हो सर्वेचो किंवा रँकिंगाचो विशय येता आनी तेन्ना प्रायवेट युनिवर्सिटी आनी स्टेट युनिवर्सिटीक तुमी एकाच बास्केटाक घालतात, तेन्ना हो फरक दिश्टी पडटा. आय विल कम टू दॅट रिजन. दुसरे जो एक सुधीर बाबान पॉयंट म्हटलं की आमी डोमिसायल रिलॅक्स करूं जाय. आय डोंट एग्री विथ इट. एज अ टीचर एट गोवा युनिवर्सिटी ऑल्सो वी आर अगेन्स्ट दॅट रिलॅक्सेशन. कित्याक आय फील in Gowa we have capable teacher in whatever fields which we are proposing, and majority of them, समज खंयचे field ना जाल्यार first we have to also question why we are starting that, आणि in what way we can then acquire teachers. because आनी एक केस अशीच जाली, गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज जे पयलीं डॉन बॉस्को आशिल्ले थंय टीचर घेवपाक मेळनासली कित्याक डोमिसायल नाशिल्ली. सो फायनली गोवा गव्हर्मेंटान घेतले ते, अँड दे आर स्टील रिक्रुटींग, रायट. सो हांगाय तशीच जावपाक शकता. कित्याक वॉट डेंजर आय सी इज जशे बाकीचे स्टेट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टींग देअर ओन टॅलंट, वी हॅव टू ऑल्सो nurture, I'm not saying protect, we have to help Goans first to get this employment. So in that sense हे दोन्ही कंडिशन आसा ते रिलॅक्स जावंक जायना, असो आमचो तरी स्टँड आसा. पूण ताजे भायर समजा खंय रिलॅक्सेशन जालें हय. सो इन टर्म्स ऑफ टीचर्स आय थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी फॉर लोकल्स. आता स्टुडंट जशें म्हणटा, अगेन आमी जशें म्हणलें स्टुडंट ऑल्सो शूड बी लार्जली फ्रॉम गोवा, बट वी वेलकम. आता प्रत्येक कडेन थोडे पर्सेंटेज आसा अंडर ICCR स्कीम. हे सगळे ज्यो कंट्रीज वीच आर व्हेरी क्लोज टू इंडिया, ज्यो गल्फ आनी हे आसा आनी ज्यो थंय सद्या ट्रबल जो आसा थंयचे भुरगे आमचे कडेन शिकतात. आमचे प्रत्येक कोर्सान आसता आनी आमी तांकां शिकोवपाक आमकां एक्स्ट्रा त्रास घेवचे पडटा, पूण आमी ते घेतात. पूण कितें जाता की ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटीज आसात विथ देर ओन फी स्ट्रक्चर आनी कितें, आनी जसो सिद्धराजी म्हणपाक लागलो की देर इज अ ट्रेंड टू गो आउटसायड. एक ट्रेंड आसा की खूब जाणांक तें बरें एक ग्लॅमरस दिसता दुसरे कडेन वचप. आय एम नॉट सेईंग दॅट वी आर बेस्ट, पूण when there are competitive courses available, like say now we have started AI MSc or MSc data science, equally there might be other places also, but we don't know, we can't comment on that. पण खूप जाणांक टेंडन्सी आसा भायर वचपाची आनी वचपाक जाय. पूण हांगाय आमचेय भुरगे आसात तांकांय प्रिफरन्स दिवपाक जाय. भायले आतां प्रायवेट युनिवर्सिटीनी तो रेस्ट्रिक्शन ना, सो दे कॅन टेक द वे दे वॉन्ट, आनी नॅशनल युनिवर्सिटीन तर वेगळो क्रायटेरिया आसा. पूण जो रँकिंगाचो जो तुवें प्रश्न विचारलो की बिकॉज दॅट आर वी सफरींग, आय एम सेईंग यस, बिकॉज इट इज नॉट ओन्ली द रँकिंग हे प्रोसेस, द क्रायटेरियाज आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ प्रायवेट युनिवर्सिटीज. जसो प्लेसमेंट आतां पळय म्हज्या आमच्या युनिवर्सिटीन समज वी हॅव डिफरंट सब्जेक्ट्स, some of those subjects are not directly industry oriented, so तांकां प्लेसमेंट डायरेक्ट जायना थंय. आतां आमची कंप्युटर सायन्स जातली, MBA जाता, केमिस्ट्री केन्नाय जाता, बाकी कडेन जाता, पूण थोडे सब्जेक्टात थंय जायना, सो आमचो स्कोर देंवता. लँग्वेजीस म्हणटा तुमी, हय. सो डायरेक्ट थंय कॅम्पसान कोण येना आनी लेटर ऑन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट डेटा कोणाक जॉब मेळ्ळा, सो तो मेळना. पूण प्रायवेट युनिवर्सिटीचे कोर्सीस जे आसात जाका प्लेसमेंट आसा, टेलर मेड कोर्सीस फॉर सम इंडस्ट्री. नाव तुम्ही म्हणटा आतां मागीर गुन्यांव कोणाचो, पूण सगळेच कोर्स एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करूनय जायना. वी नीड रिसर्च, वी नीड बेसीक एज्युकेशन, वी नीड होलिस्टीक एज्युकेशन. सो हे सगळे विचार स्टेट युनिवर्सिटीक करचे पडटा, आनी ताका लागून ओवरऑल कदाचित आमचोय रँक देंवता. हे एक कारण आसा, बट दॅट इज नॉट द ओन्ली रिजन. बट स्टील
वी हॅव लॉट ऑफ लिमिटेशन्स वेन वी आर वर्किंग. वी हॅव टू थिंक ऑफ अ वेलफेअर अप्रोच, वेलफेअर मॉडेल रादर देन प्रॉफिट मॉडेल. सुनील, तुम्ही आता सिद्धराजान बरो मुद्दो काढलो, 2 मुद्दे काढले. एक म्हळ्यार स्कुलांतल्यानच एक असो गोंया भितर अप्रोच आहा की आपलो भुरगो गोवा युनिव्हर्सिटी भितर वचचो असो न्ही किंवा गोंयच्या कॉलेजींनी वचचो असो न्ही, भायल्या कॉलेजींनी वचचो असो. हें कित्या खातीर जाला आनी कारण एक तो बॉटम टू टॉप अप्रोच आसता आनी दुसरो टॉप टू बॉटम अप्रोच आसता. सो ह्या माध्यमांतल्यान युनिव्हर्सिटीच्या दृश्टींतल्यान कितें प्रयत्न जावं येता? सिद्धराजान कितें सांगलें पळय तें थोडे तातूंत खुबशें तथ्य आसा. कशें तर जे हायस्कुला भितर जे भुरगे आसता न्ही, आमची जनरली गोंयाक लेट अस टेक मिडल क्लास गोवन, तांकां जांचे बापूय प्रोफेशनल आसा तांकां आपल्या भुरगो प्रोफेशनल कॉलेजींत वचचें अशें दिसता, दोतोर किंवा इंजिनियर वॉटेवर. हय. आनी इंजिनियरिंगा म्हणलें की ना, देर फर्स्ट चॉयस ऑफकोर्स इज कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स, IIT, NIT, बिट्स बी सगळें. तें जर मेळ्ळें ना जाल्यार नेक्स्ट possibility or next choice is a college in like VIT or Pune, Siaghad or Tashen or Pune MIT rather than Goa Engineering College. Goa Engineering College comes third. आता जे पळय भुरगीं गोंया रावपी आसता, जांकां एखाद वेळ भायर परवडना or whatever, तांकां Goa Engineering College is first. It's not because Goa Engineering College is bad. I graduated from Goa Engineering College त्या टायमार. पूण आमी पळय जेन्ना पळय गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी आशिल्ले, आतां खूब चेंज जाला, तेन्ना आमचे क्लासच जायना आशिल्ले, प्रोफेसर नाशिल्ले. ते प्रोफेसर वताले PhD करपाक, सब्जेक्टाक कोणूच शिकयत नाशिल्लो. तातूंतल्यान आमी पास जाले, शिकून कशे भाशेन पास जाले. मागीर नेक्स्ट स्टेप हांव थंयच्यान अमेरिकेक गेलो आनी अमेरिकेक वतकीर जेन्ना हांव ते बसलो तेन्ना म्हाका कांय कळना. आनी असो हांव वायट स्टुडंट आशिल्लो. आय वॉज रँक होल्डर इन बॉम्बे युनिव्हर्सिटी, 3rd रँक आशिल्लो, रँक सर्टिफिकेट आसा. कांय कळना. म्हणजे हांव ते प्रोफेसरा वचून मेळ्ळो, म्हाका कांय कळना. म्हणून तो म्हणपालो तूं कितें शिकयलां, तर सर्किट्स हातूंत तो म्हणपालो हें तुमी शिकयलें तें बेजीक थियरी, आमी सगळें शिकयता तें एप्लायड सर्किट्स. जें पळय सर्किट एप्लिकेशनां आसा, ज्याची म्हळ्यार इंडस्ट्री वापरता तें शिकयता. तें हांवें पॉयंट कित्याक सांगलो, तें आमचें एज्युकेशना ना. अजून इंजिनियरींग कॉलेज, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक आतां म्हाका खबर ना, फर्स्ट इयर आनी FE आनी SE फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयरा कार्पेंट्री आनी स्मिती आसा. आतां कार्पेंटर आनी स्मिती म्हणटा तें कार्पेंटर जाता तो इंजिनियर, तो जॉब करपा, ते जॉब सगळें करता तो, प्रॅक्टिकल कोण पळय तो भितर लॅबां काम करता तो जॉब कोण दिता आनी ताका पयशे दिता. ही वस्तुस्थिती. सांगपा म्हणजे कितें की आमची प्रॅक्टिकल एज्युकेशन इज झिरो. आनी तें आतां NEP खातीर दे आर ट्रायंग टू डू इट इन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, तें चेंज जावपा. आतां सिद्धराजान सांगिल्लें तशें कोणूय पेरंट जो पळयता तो कितें पळयता, आपल्या मुखार वचपाक जाय, अमेरिके वचपाक जाय, मुखार हें करपाक जाय, IT वचपाक जाय. सो हीज फर्स्ट चॉयस इज दॅट. सेकंड चॉयस इज दीस इंजिनियरींग कॉलेजीस वीच आर पयलींची अजून सिलेबस इज पयलीं अपग्रेड जावं ना. ट्राय चालू आसा. पण हो जो तिसरो मुद्दो आसा, हांव रँकिंगाच्या बाबतींत कित्याक विचारचो मुद्दो, बिकॉज रामराव बाबान एक बरो मुद्दो काडलो की स्टेट युनिव्हर्सिटीक वेलफेरिझम पळोवचें पडटा, प्रॉफिट न्ही म्हणून. आनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीक फक्त प्रॉफिट पळोवचें दिसता. आनी ताका लागून हे जे रँकिंगाचे क्रायटेरिया आसात त्यो क्रायटेरियाज कशी आसात की एक स्टेट युनिव्हर्सिटी थंय फाटी पडटा म्हणून. बरोबर. म्हणून जे पळय NRFान ह्या वर्साच्यान जे रँकिंग काडला तांणी सेपरेट स्टेट पब्लीक युनिव्हर्सिटी रँक केला. हय, तो सेपरेट हे केला. हय, तो तातूंत भितर गोवा युनिव्हर्सिटी कम्स बिटवीन 51 आनी 100. हय, तातूंत टॉप 100 आहा. हय, विदीन 100. नाल्यार इट इज बिटवीन 150 आनी 200. ओके. म्हणटकीर हें आतां तांणी केलां कित्याक, बिकॉज टू कंपेर एपल्स विथ एपल्स. हांगा पूण हांव एकच गोश्ट म्हणजे रामराव बाबान सांगलें तशें, म्हगेलो पॉयंट कितें आसा, इज नॉट फॉर डॉमेसायल, आय एम फॉर गोवन. गोवनाकच प्रमोट करपा जाय. करेक्ट. पूण आतां इतली फिल्ड वाडल्या. आतां फॉर एक्झाम्पल सायबर सेक्युरिटी, क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, हातूंत तुका एसोसिएट प्रोफेसर वीथ 15 year वीथ PhD वीथ हू कॅन गायड फॉर PhD अशी मेळना. आनी तशी जालें जाल्यार हांगा 15 years डॉमेसायल प्रॉब्लम जाता. सो आय एम नॉट सेईंग तो रिलॅक्स करपाचो टोटली. आय एम सेईंग वेर इट इज निडेड. तुम्ही म्हणटा ज्या जाग्यार एक्सेप्शन करपाक जाय त्या जाग्यार एक्सेप्शन करचें, त्या जाग्यार करचें. आतां ताजो वॉट हॅपन्स वीथ पॉलिटिशियन्स कितें पळयता की वन इज द वोटींग आनी सेकंड तशें केलें जाल्यार रामरावान म्हणटा तशें कोणीय कितें करतलो आनी कोणायकी घेतलो हें करून.
ताजे खातीर जे पळय चॅक्स अँड बॅलन्स आसा ते घालपा जाता ताजे खातीर आनी अशें खूब कडेन केल्या चॅक्स अँड बॅलन्स घालून ते पळोवपाक. पूण करेक्ट थोडी पिलफ्रेज जातलीच, थोडी पिलफ्रेज जाताच. तो पेदीत म्हणटा जो शब्द आसा न्हय तो पेदीत म्हणटा तो आमच्या भुरगेपणाच्यान तो पेदीत म्हणटा आसा म्हणजे ताजे खातीर म्हणून ते सांबाळपा जाय. पूण आय एम ऑलवेज फॉर गोवन्स आनी फॉर गोवन एम्प्लॉयमेंट. मुद्दा हांव सिद्धराजा किंवा डॉमिसायलाची विशय आमी ताजे येतलो म्हणून तूं कसो पळयता? कारण तूं वेन यू आर लुकींग एट इट यू आर ऑल्सो वर्किंग इन द फिल्ड्स वीच आर कंप्लिटली न्यू फिल्ड्स. आनी एक सुदीन बाबान काडलो मुद्दो की PhD आशिल्लो असो गायड जावपाक शकता 15 वर्सांची डॉमिसायल आनी क्वांटम फिजिक्स अशें मेळप शक्य आसा काय थंय डॉमिसायल रिलॅक्स करपाची गरज आसा? कारण हो फक्त रँकिंगाचो विशय न्ही, हो फाल्यां भुरग्यांचोय विशय म्हणून विचारता. हय एक म्हणल्यार जर आमकां ते सब्जेक्ट्स किंवा ते टॉपिक्स इन्क्लूड करूं जाय गोवा युनिवर्सिटीन जाल्यार मे बी वी मायट हॅव टू गेट सम पीपल from outside Goa. Yeah. That is one. Secondly, there are a few individuals who are right now in the US working in the best of the universities who do not like the work-life balance there, but do not find an opportunity here. Yeah. So आमी तांच्या खातीर कितें केलां काय? अशे लोक आसा जे गोंयान येवपाक सोदता पूण म्हणटा आमी येवन हांगा कितें करतले, आमच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटी ना. दुसरी गोश्ट आमी हें केली ती रिसर्चाची. रिसर्च जरी हांगा म्हणलां की रिसर्चाक एक क्रायटेरिया दिला, इट्स नॉट जस्ट रिसर्च, इट्स रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेन्शन्स. सो तुमी रिसर्च करून समज ते पायल अप केले जाल्यार तुमकां रँकींग चड मेळना. रिसर्च करून ताजेर समज ती आयडिया आयल्या ती बाबा समाजाक कितली युजफूल आनी ते तुमी प्रत्यक्षान ताका हाडपाक कितें केलां हाचेर स्पेशली नॅक इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दॅट. अश्योय केसी आसा जंय रिसर्च खूब जाला पूण मुखार काय जावना. सो तांकां रँकिंगान खूब कमी पॉयंट्स मेळ्ळा. आनी एक म्हाका दिसता जे सगळ्यान कमी आमी जातून स्कोर केला नॅकांत इज स्टुडंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन. सो खंय तरी आमची युनिवर्सिटी स्टुडंटाक थंय शिकून जातकीच फुडें बाबा कितें करचें, आर दे इंडस्ट्री रेडी ऑर नॉट, थंय खंय तरी आमी कमी पडटा. आनी हें म्हाका दिसता रामाराव सर आनी सुदीन सरानूय मान्य करतले म्हज्या बरोबर. म्हाका रामाराव मुद्दो ह्या हातूंतल्यान एक प्रश्न विचारपाक की कारण सरकारान हो मुद्दोय काडला म्हणून की आमी खूब फावटी पळयतात, आमी खुबश्यो गजाली उलयतात विजन 2045 आनी विजय 2050 आनी आमकां खुबश्यो गजाली आसता जंय डेटा गॅदरींग हें अत्यंत म्हत्वाचें फॉर पॉलिसी मेकींग. म्हाका जें दिसता प्रामाणीकपणान की गोंय सरकारान गोंय विद्यापिठाचो खूब उपयोग करून घेवपाक जाता ह्या गजाली खातीर, जो सद्या जाता तितलो किंवा शक्य आसा तितलो करप जायना. तुमकांय फॅकल्टी म्हणून ही खंत आसा की द युनिवर्सिटी कॅन कॉन्ट्रिब्यूट अ लॉट बट रायट नाव दॅट स्कोप इज नॉट बींग एक्सप्लॉयटेड इनफ. एक खरें बरो विचार व्यक्त केलो तुवें. आज सरकार जेन्ना काम करता तेन्ना ताका एक्सपर्ट जायच पडटा. करेक्ट. आनी गोवा विद्यापिठान जी सब्जेक्टांची रेंज आसा, जे एक्सपर्ट्स आसा, दे आर ऑन ऑल फिल्ड्स वीच आर रिक्वायर्ड फॉर गोवा, गोंयच्या प्रोग्रेसा खातीर. म्हणजे ते प्लॅनिंगाच्या पासून एग्रीकल्चर आनी सगळे तरेचे एक्सपर्ट आसात. अँड आय थिंक मोस्ट ऑफ देम आर ऑर ऑल ऑफ देम वील बी व्हेरी हॅपी टू कंट्रिब्यूट. आतां आमी सुद्दां हांव स्वता सुद्दां कितलेशेच कमिटीचेर आसता, पॉलिसी मेकींग कमिटी खूब जाल्यो. सो तशेंच खूब जाण आसा इन्क्लुडींग एक फेणी पॉलिसी गोवा युनिवर्सिटीन केली जी गोवा गव्हर्मेंटाक लागून केली वा आनीक कितल्योश्योच अश्यो केल्यात. पूण खूब फावटी अशें दिसता की सरकाराचो चडसो कल खंयचे तरी जे कन्सल्टंट्स आसता सो कॉल्ड फॉरेन नाल्यार मल्टीनॅशनल अशे जे तांकां आपोवप, ते खंय तरी बसून आयवरी टावरान बसून कितें तरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतात आनी ते चार्ज करतात आनी ते चल्ले. फुडें तो रिपोर्ट परत कोण ओपन करिना, वाचिना, देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. थोडे टॉप इन्स्टिट्यूटांकूय दिता, हांव ना म्हणना, एखाद्या IIT गोवाक दिली, GIMाक दिली, बट आय थिंक गोवा युनिवर्सिटी ऑल्सो शूड बी कन्सिडर्ड. गोंय विद्यापिठान आतां इलेक्शन कमिशनाचेच कितलेशेच काम केलां. खूब फावटी दे हेल्प देम, they have created content for them, they have created survey for them, including private मिडियाकूय तांणी हेल्प केला. तशेंच खूब जाण अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर काम करतात. पूण म्हाका दिसता एक हो एवेन्यू लार्जर असो ओपन अप करपाक जाय. मदीं गोवा गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी काडली की रिटायर्ड जे टीचर थोडे आसात तांकां कन्सल्टंट म्हणून खंय तरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान घेतले. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे एकट्याकूच घेतला अजून मेरेन,
पूण आय थिंक ते रिटायर्ड जाले, पूण करंट जे कोण आसात एंड ग्रुप्स ऑफ टीचर, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम, कन्सल्टंट एकटो नासता, दे कॅन हेल्प आनी आय थिंक दॅट हॅज टू बी डन. इट शूड बी प्रमोटेड. हो म्हाका एक हे दिसता आनी इट शूड बी डन फॉर दिस. सुनील तुमकां दिसता हे कारण भायल्यान व्हडले व्हडले कन्सल्टंट हाडप, तांकां सामको भरमसाट पयसो दिवप, नांवां बरी दिसता ती, पण लास्टाक हांगे रिपोर्ट येता पळय तातूंत भितर गोंय दिश्टीच पडना. गोंय फक्त तुवें फायनली चॅकबुकाचेर दिश्टी पडटा तांच्या. सो तुमकां दिसता, तुमकां ही खंत आसा की युनिव्हर्सिटीचो सरकार खूब बरे तरेन वापर करून घेवपाक शकता रिसर्चा खातीर, पॉलिसी मेकिंगा खातीर, डेटा गॅदरिंगा खातीर, जे जायना सद्या? हे रिपोर्ट इवन सगळे फिल्डान, स्पेशली इंडस्ट्री, हांव ती GSI आसतना गोवा स्टेट इंडस्ट्री असोसिएशन लास्ट 15-20 वर्स जाली, रायट फ्रॉम 2000, रायट फ्रॉम मनोहर पर्रीकर टायम, सगळी जी पळय तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिल्याक व्हडली व्हडली नांवां, तांणी फक्त दुसरी स्टेटीचो जो पळय रिपोर्ट आशिल्लो तो ह्या स्टेटीत फिगर चेंज करून तो रिपोर्ट दिला, कॉपी पेस्ट केला. कॉपी पेस्ट म्हणजे कितें आसता, गोंयांक जी खंयची इंडस्ट्री प्रमोट जावपाक जाय, वॉट एवर, रॉ मटेरियला दृश्टीन, फिनिश गुड्सा दृश्टीन, तें करनासतना ताणें आंध्राचो, म्हाका तेन्ना आतां 15-20 वर्सां पयलीं खबर, आंध्राचो रिपोर्ट काडलो आनी हें करून घालो. तातूंत तांणी घाल्लें की ते गंव आनी रायस बीस म्हणटा तो ताजेर इंडस्ट्री म्हूण. आतां गोंयांक कितलो गंव आनी रायस, म्हणजे तशें आसता. म्हणजे कितें आसता, हे सगळें मार्केटींग आनी कोण मार्केटींग करता हाचेर डिपेंड आसता. म्हणटकीर त्या खातीर गोवा युनिव्हर्सिटी गोवन जाल्ल्यान हांगाच तांकां काम दिवपाक मेळटा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट दे कॅन बी हेल्ड अकाउंटेबल. म्हणजे तुमी जर समज तूं तांणी काम केलें ना जाल्यार तो कोण प्रोफेसर आसा पळय तो तुका सदां दिश्टी पडटलो थंय, सामकें दोळे मुखार आसता, म्हणजे ताका तुमी अकाउंटेबल धरपाक शकता सामकें. म्हणजे हें खरीच जी पळय अकाउंटेबिलिटी आसा ती अजून पर्यंत येवना. आतां हळूहळू करून सोशल मिडिया खातीर लोक क्वेश्चन विचारपाक लागल्या, नाल्यार ह्यो गोश्टी भायर येनाशिल्ल्यो. एब्सोल्युटली. आनी रिपोर्ट जातालो आनी तो रिपोर्ट विजन, इंडस्ट्री विजन ऑफ गोवा, आनी इंडस्ट्री विजन ऑफ गोवा म्हणून आमी कोट्यांनी पयशे खर्च करता, लास्टाक वॉट इज द रिजल्ट? करेक्ट. कितली इंडस्ट्री तातूंतल्यान भायर आयल्यो, म्हणून तो रिपोर्ट बरें दिसता, चकचकीत सारकें, तातूंत गोंय दिसना म्हणून म्हाका. आनी भयंकर पयशे तातूंत खर्च जाता, कोट्यांनी रुपया तातूंत खर्च जाता. जे तुमकां दिसता इंडस्ट्री युनिव्हर्सिटी कॅन कॉन्ट्रिब्यूट अ लॉट ऑन दीस फ्रंट, जास्त रँकिंगाकय फायदो जातलो? न्हय, व्हेरी मच. युनिव्हर्सिटी कितें आसता, जर समज तूं इट्स नॉट अ ओन्ली युनिव्हर्सिटीचोच एफर्ट, गव्हर्मेंट, युनिव्हर्सिटी, पब्लीक आनी इंडस्ट्री, हे चारय वटच्यान करून जर जालें न्हय, हांगाच कितल्यो इंडस्ट्री प्रॉब्लम आसता बारीक बारीक. करेक्ट. ती जर एक सेल आसलो, म्हणजे आतां चालू जाला इन्क्युबेशन सेंटर, ताणें आतां चालू केलां, जें आतां काल पयर इनॉग्रेट जालां. हय, म्हणजे तें इन्क्युबेशन सेंटर तशी गोश्टी जावपाक जाय. म्हणजे हांगची इंडस्ट्री कितें प्रॉब्लम आयले न्हय, ताणें IIT कडेन वचपाक गरज ना. करेक्ट. बॉम्बे, पयलीं बॉम्बे वताले आमचे, हांगा डायरेक्ट येवन विचारपाक जाता, बाबा आपल्या हो क्वेश्चन आसा, कशें करपाचें, सॉल्व कशें करपाचें. हळू करून जाता, पूण तें चेंज जावपाक न्ही, रॅडिकलायज चेंज जावपाक जाय. म्हणजे गव्हर्मेंटान, हांव गव्हर्मेंट म्हणून दोश दिवपाक, गव्हर्मेंटान बी अशी एक रुलूच करपाक जाय की फर्स्ट विचार गोवा युनिव्हर्सिटी, फाल्यां गोंय विद्यापीठाक सांगनी आमच्यांनी जायना, मागीर तुमी भायर दुसरे कडेन वचा, मागीर दुसरे कडेन. सिद्धराज, ही गजाल पडटा, कारण म्हाका खूब फावटी जाणीव जाता की पॉलिसी डॉक्युमेंट आनी ग्रावंड रियलिटी हांचे भितर प्रचंड तफावत दिश्टी पडटा. आनी हाजें एक मेन कारण म्हळ्यार जे डेटा गॅदरिंग जाल्लें आसता तातूंत जे पॉलिसी पर्स्पेक्टीव आयिल्लो आसता तो कंप्लिटली डिस्कनेक्टेड आसता. फाल्यां गोंय विद्यापीठ जेन्ना हें काम करता तेन्ना तो कंप्लिटली कनेक्टेड आसपाक शकता, किंवा गोंयांतली खंयची संस्था काम करतना. डू यू फील सरकारान त्या दृश्टींतल्यान गोंय विद्यापीठा कडेन पळोवपाक जाय आनी खूब फ्रिक्वेंटली पळोवपाक जाय? हय, म्हणल्यार प्रोफेसरांक समज रिसर्च करपाक जाचो रँकिंगाकय फायदो जातलो. हय, आनी प्रोफेसरांक समज रिसर्च करपाक मेळ्ळो, गोंयचे जे मुळावे इशू आसा ते घेवन, जे हायपर लोकल जाका आमी म्हणटा, जाल्यार भुरग्यांकूय ताजो फायदो खूब जातलो. जे प्रोफेसर करता ताजी एक हें म्हणटा तें रिफ्लेक्शन म्हणून ते भुरग्यांचेर पडटा. जितलो प्रोफेसर फुडें वतलो तसोच भुरग्याचो एक्सपोजर वाडटलो. सो तें जावपाकूच जाय. दुसरी गोश्ट जावपाक जाय म्हणटा ती स्टुडंटांकूय युनिव्हर्सिटी भितर ज्यो पॉलिसी जाता तातूंत इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय. करेक्ट. जातून आमचो रँक खूब कमी आसा सद्या. 1.514 इज वॉट वी हॅव according to the student involvement in NAC report. So which means that although we are saying ki government and Goa University
जशे प्रोजेक्ट दिवं जाय तशें युनिवर्सिटीनूय स्टुडंटाच्या मताकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय जेन्ना ते इंटरनल पॉलिसीज फॉर्म्युलेट करता. करेक्ट. सो ह्यो दोनूय गोश्टी जावपाक जाय. तुवें सारको म्हाका स्टुडंटाचें हाडलो म्हणून लास्ट रावंड स्टुडंट्सांचेर घेता आनी एक रामराव बाब तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. म्हाका कांय जाणांनी सांगलें की तूं बरें उलयता प्लेसमेंटाची गजाली आनी हे सगळे गजाली, पण आमकां आमची जे भुरगे आसात तांकां प्रायवेट सेक्टरांत वचपाचेंच ना म्हणून, तांकां गव्हर्मेंट जॉबूच जाय म्हणून. सो हो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना म्हणपा लागले प्लेसमेंटाचें रँकींग आनी कसलें तें कितें घेवन बसलो तुका म्हणून म्हाकाच प्रश्न विचारलो. हें खरें? दोळे मुखार दिसता तें विचारता तुमकां, तुमी मातशें विश्लेशण करून सांगा म्हाका. आता प्लेसमेंटाचोच विशय एनिवे थंय जसो सिद्धराजूय म्हणटा की प्लेसमेंटान आमकां खूब कमी मार्क पडटा, म्हणजे स्टुडंट आउटरीच जी आसा वा परसेप्शन जे आसा एम्प्लॉयरांचे बी तातूंत. आनी एक कारण म्हटल्यार आमचे कोर्सीस आर व्हेरी जनरल. हांवें जशें म्हटलें थोडे कडेन ती डायरेक्ट प्लेसमेंट जायना. दुसरो पयर जेन्ना मुखेलमंत्री आमचे ते इनोव्हेशन सेंटराचें उद्घाटन करपाक आयले तांणी एक्चुअली 2 मुद्दे मांडलेले. तो दुसरो मुद्दो हो आतां तूं जो सांगता तो, म्हणजे पयलो जो आशिल्लो तो रँकिंगाचे बद्दल तांणी खंत व्यक्त केली, आनी दुसरें गोंयचे भुरगे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू आन्सर कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स, म्हणजे ज्यो GPSC आसात तांचे बद्दल. आतां हाजे बद्दल जर म्हजें मत विचारशी जाल्यार म्हाका दिसता तरी कॉम्पिटेटीव एग्जामीन भुरगे खूब अपियर जातात. केन्ना केन्ना गरजे पेक्षा जास्त जाता जेंका एबिलिटी ना. एबिलिटी बिल्ड करपाचें आमचें कर्तव्य, एकाद वेळ आमी तातूंत फेल जाले आसतले एज अ एज्युकेशनल सिस्टम. दॅट इज वॉट एक्चुअली वॉन्टेड टू पॉयंट की कॉलेजीस हॅव टू वर्क अँड मेक शुअर दॅट दीज पीपल कॉम्पीट. आतां आमी पयर म्हाका आमचीच IQAC जी मिटींग जाची, नॅक आनी हें सगळें पळयता रँकींग, तातूंत पॉयंट आशिल्लो IAS एग्जामीक कशें ट्रेन करप भुरग्यांक, GPSC एग्जामीक ट्रेन करप. ही ट्रेनिंग म्हाका दिसता एक्चुअली ट्रेनिंगा पेक्षा आमचें जें फूल एज्युकेशन जर सुदारलें, कित्याक ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो परत प्रिपेर करपाच्यो नासता अशें म्हाका तरी दिसता. इवन सिद्धराज विल एग्री, दीज आर इनहेरंट एबिलिटीज. शिक्षणांतल्यान त्यो येवपाक जाय भुरग्याक. जनरल जो जेन्ना शिकता तेन्ना तेजी ती बुद्धी, जशें सुदीन बाबांनी म्हटलें, जेन्ना ते भायर गेले तेन्ना कळ्ळें की आपूण जें शिकला तें बेसीक. सो थिंकींग ना, क्रिटिकल थिंकींग ना, ह्यो गोश्टी जश्यो जर आमी इनकॉर्पोरेट हांगा करीत आनी तातूंतल्यान जर शिक्षण वाडयत जाल्यार जे कोणाक ही जी एबिलिटी आसा ही वील गो टू दॅट. सम पीपल हॅव स्कील एक्सपर्टीज आसता, स्किलांतले वयतले वा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीन वा इनोव्हेशनान वयतले. ह्यो गोश्टी ऑटोमॅटीक त्यो तश्यो जावं जाय थ्रू शिक्षण. ताका लागून परत दुसरें आनी प्रशिक्षण, दुसरी ट्रेनिंग, एडिशनल मागीर त्यो क्लासीस, हेणे एक तर टिचरांचोय वावर वाडला, म्हणजे होवूय एक मुद्दो आसा, आनी दुसरो भुरग्यांचेरूय चड लोड येता. आनी ह्यो ज्यो आतां आमी सुद्दां परत परत तांकां प्लेसमेंट रिलेटेड एडिशनल एक्टिविटी करता. एक्चुअली कित्याक करपाक जाय, आमचो कंटेंटूच जसो आसपाक जाय की थ्रू दॅट ते गेट. पूण आमकां खंय तरी दिसता तें जायना म्हणून वी इनवॉल्व मेनी अदर पीपल इन टू दॅट. सो टिचरूय खूब फावटी ओवरवर्क जाल्ले आसा. बिकॉज आय वॉन्टेड टू स्ट्रेस दीस, हे सगळें जेन्ना हे रँकिंगाचें काम करतात वा हे करतात, टीचर आनंदान करतात ह्यो गोश्टी, पूण केन्ना केन्ना हें चड काम जाता शिक्षणा पेक्षा. रिसर्च करपाक टायम मेळना. कितले जाण एडमिनिस्ट्रेटिवान कामांत घुसले. तातूंत जशें तुवें म्हटलें सरकारान आमकां कन्सल्टन्सी दिवपाक जाय. खूब फावटी सरकार आमकां कसलें काम दिता, ते G20 जाले, आमचे टिचर थंय लायझन ऑफिसर म्हणून 20-20, 25-25 दीस म्हयनो रावल्या. भुरग्यांक शिकोवपाचे, भुरग्यांच्यो एग्जामी थंयच उरल्यो. आनी हो नुकसान मागीर कोणाचें जाता, भुरग्याचें जाता, टिचराचें जाता. ताका रिसर्च करूंक मेळना, ताका शिकोवपाक मेळना, ताका आपलें अपग्रेडेशन करूंक मेळना, आनी वयल्यान 24 वरां काम करून कांयच ताका एक रेस्पेक्ट सुद्दां ना. ह्यो गोश्टी आमी सरकाराक सांगपाक प्रयत्न केलो, अजुनूय थोड्यो गोश्टी तांणी मानून घेतल्या. पूण म्हाका दिसता खंय तरी टिचरांची जी डिग्निटी आसा, टिचरांक जो रेस्पेक्ट आसा तोवूय येवपाक जाय. ताका दोनूय सायडींनी. सुधीर बाब, म्हाका दोनूय मुद्द्याचेर उलय. एक म्हळ्यार जो म्हाका तो सांगलो म्हणजे की फ्रेंडान की तुमी प्लेसमेंटाची कितें उलयत काय म्हणून, सगळ्याक तुवें गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक जाय. आनी मुख्यमंत्र्यान जो इंट्रस्टींग इशू काडलो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्साचो की आमकां गव्हर्मेंट सर्वंटूच जावपाक जाय, आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसर्सूच जावपाक नाका म्हणून. सो आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसर पयलीं आमकां प्रायवेट सेक्टराक वचपाचें ना, मागीर गव्हर्मेंटा जरी येवपाक जाल्यार तरी गव्हर्मेंट ऑफिसर जावपाचें ना, आमकां गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक जाय. अशें कितें जालां? 2 गोश्टी आसा. एक जी रामराव बाबान सांगलें तशें, आमची जी पळय एज्युकेशन सिस्टमान जे लोक आर्ट्स आनी सायन्स ग्रॅज्युएट जाता तांकां तांगेलो पयलो मुद्दो आसता गव्हर्मेंटान नोकरी मेळपाचो. तांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय, व्हायट कॉलर जॉब जाय. तांकां फॅक्टरी काम करपा आनी स्पेशली शिफ्टान काम करपा नाका. गोंयकारांक शिफ्टान काम करपाक तुमी वचून पळया, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटी सगळ्या शिफ्टान जे काम करता ते सगळे नॉन गोवन्स.
कित्या खातीर गोवन्स अप्लाय केल्यार शिफ्ट म्हटलें की ना तांकां नाका 9 to 5 जॉब कोता येता प्रायवेट सेक्टरान किंवा फर्स्ट चॉयस इज गव्हर्मेंट जॉब. तो गव्हर्मेंट जॉब कसलो तो UPSC क्लियर किंवा GPSC क्लियर केलो न्ही तो आतां तातूंत कितें जालां जें पळय CMान म्हणलां ताका आनी एक एंगल आसा. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक आनी प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाक डायरेक्टर ऑफ IAS स्टडीज म्हूण आसा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाक. तांची बॉम्बे, नागपूर आनी म्हाका दिसता कोल्हापूर 3 कडेन एक सेंटर आसा आनी ते IAS भुरग्यांक ट्रेन करता म्हणजे एग्जामीक आनी मागीर इंटरव्यूक. सेकंड मेंटॅलिटी पळया. आंध्राक एक दीस हांव गेल्लो 2-4 वर्सां पयलीं 6 वर्सांचो 6th चली ताका विचारलें तूं कोण जावपा जाय. आय वॉन्ट टू बी IAS. आतां IAS आंध्रा म्हणल्यार डॉवरी इज 10 crores. तिका आतां 15 कोटी जाल्या आतां न्ही तुमकां वस्तू ती ग्राउंड रियालिटी. सेकंड स्टेट इज केरला. केरला की बी 5 कोटी 10 कोटी फॉर IAS. इंजिनियराक कांय मेळना कळ्ळें तुका. आतां आय एम नॉट एडवोकेटिंग डावरी, आय एम अगेन्स्ट डावरी, पूण सांगपा म्हणलें कितें की ही मेंटॅलिटी गजालीक तो तुमी म्हणटात की ती डिग्निटी आसा. म्हणजे IAS स्टडीक थंय इज टेकन सिरियसली फ्रॉम चायल्डहूड. गोंयांत कितल्यो फॅमिली तुका सांगता की आपले IAS जावपा जाय म्हूण सांग म्हाका. गोंयांत कोण IAS म्हूण किंवा ते GPSC कोणा पडून वचना. जे CMान जें म्हणलें तें खरें आसा की क्वॉन्टिटी बिकॉज ऑफ 2 reasons. एक वेदर ते कॅलिबर आसा काय ना तो वेगळी गोश्ट. गोवन स्टुडंटा कडेन कॅलिबर खूब आसा. वी कॅन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड वी हॅव डन. पूण IAS किंवा ते UPSC आनी GPSC जावपाक तांकां इज अ लास्ट रिजॉर्ट. बाकी कांय जालें ना जाल्यार ताका ट्राय करपाची. म्हणजे ते बाकी कांय जालें जाल्यार तेंय जावचें ना इतलें 100% आनी गव्हर्मेंटान ताजे खातीर कांयच डायरेक्टर ऑफ दॅट एज्युकेशन IAS स्टडी कांय करूं ना अजून पर्यंत. दीस वॉट डिस्कस्ड इवन इन द टायम ऑफ 2000 इन मनोहर पर्रीकर वॉज दॅट IAS स्टडीज करपाक ताणें म्हाका एकदां विचारलें कित्याक म्हणजे माय फादर इन लॉ वॉज डायरेक्टर ऑफ IAS स्टडीज गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र म्हणून ताणें म्हाका विचारलें की ताका हांगा. हांवें म्हणलें तो हांगा येवपाना कित्याक तो सारको स्टेट मदीं तो थंयच आसा तो थंयच्यान गोंयांत बी येवपाना. पूण ताजी विचार आशिल्लो करपाचो. पण ताजे उपरांत ह्या गजालीचेर कांय जालें कांय जालें ना. आनी ताजे खातीर देर आर नो IAS स्टुडंट्स एपियरिंग फॉर IAS एग्जाम्स फ्रॉम गोवा. बघा सिद्धराज फायनल तूं सांग हें कितें प्रकरण. मागीर आतां रामराव बाब म्हाका तूं उलयता म्हणटाले की इंजिनियर सुद्दां तुगेले पिवनाची जॉबा अप्लाय करता म्हण गोंया भितर. मागीर तें परवडटा आमकां पण हें नाका. हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करपाचो. पयलीं म्हणल्यार इंजिनियर सुद्दां जेन्ना म्हणटा पळय तूं तेन्ना 1991 जो इंजिनियर जातालो आनी जो आज जो इंजिनियर जाता तातूंत पयलीं म्हणल्यार खूब फरक आसा. एक म्हणल्यार आमी भरमसाट कॉलेजी उगडल्या कळ्ळें. तुजी क्वॉलिफिकेशन जायना आसतना एडमिशनां मेळटा. म्हळ्यार बेजिकली तूं 50% घे आनी असल्या सीट्स अवेलेबल आसा. अर्ध्या कॉलेजींतले सीट्स वेकंट वता. करेक्ट. सो अशें आसतना आमी जाय ताजे पेक्षा चड इंजिनियर प्रोड्यूस केल्या. आनी एक तें एक फॅड अशें जाल्लें आसा आनी हें म्हाका दिसता हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना स्टार्ट जालें. हांवूय अजून चालू आसा. हय. सो हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना हांवें एक डेटा पळयल्लो रिसंटली. इंडियेन 2005 ते 2007 जो टायम हांव 11वी-12वीक आशिल्लो दिसाक एका पेक्षा चड इंजिनियरींग कॉलेजां उगडल्या इंडिया भर. आनी तातल्या हातून गोंयांत म्हाका दिसता आतां कमीच म्हणपाची आमी तशी पळोवपाक गेल्यार. सो आतां इंजिनियरींग कॉलेजां आसा 7. सो आनी भुरगो जो भायर येता तो इंजिनियर म्हणून भायर येता काय कितें. खरोच इंजिनियरींग शिकिल्लो हांव स्वताक म्हणटा हांव इंजिनियरींग शिकलां. हांव इंजिनियर म्हणना स्वताक. इंजिनियर जावप आनी इंजिनियरींग करप हातूंत एक फरक आसा. बरोबर. सो तो फरक आमकां सगळ्याच ग्रॅज्युएटांनी दिसता. चडश्या ग्रॅज्युएटांनी दिसता. खुबूच कमी अशें आसा जे खरेंच इंजिनियरींग जे इंजिनियर आसा आवडीन शिकल्या आनी जांकां अजून आनी कितें करपाचें आसा. आनी इंजिनियर्स आनी इंजिनियरींग डिग्री होल्डर्स असो फरक करता. हय सामको. आनी हें म्हज्या सगळ्या फ्रेंडांकूय खबर. हांव 2011च्यान जेन्नाच्यान ग्रॅज्युएट जाला तेन्नाच्यान करता हांव. दुसरी गोश्ट म्हाका जे दिसून आयला जे इंजिनियरींग करपाक जांकां जाय आसता पळय तांकां पयलींच्यान खरीच आवड आसता. मागीर ती दिसता तुका तो कितें तरी तोडफोड करपाची जोडपाचें आनी कितें इनोव्हेशनाची आवड आसता. एक कितें तरी आपलें स्वताचें तयार करपाची आवड आसता. किंवा आतां आजकाल म्हाका भुरगे दिसता थोडे जे जाणी
स्वता वचून चॅट जीपीटीचेर वचून वेबसायट डिझायन केल्या आपल्या पोर्टफोलिओची, कळ्ळें न्ही. थोडे पेरंट्स आनी खरेंच इंट्रस्ट घेतला आनी तांकां कॉम्पिटिशनांनी धाडल्या, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशनांनी धाडल्या आनी ते जगाच्या मळार देव डन व्हेरी वेल. लायक फॉर एक्झाम्पल साई प्रणव गांधी म्हणून आसा म्हजोच एक स्टुडंट, तो आतां MITन गेला. आतां ताणें MITन गेल्लो फाटल्या दिसांनी AI एज्युकेशन समिट. आतां ताणें खरोच जावचो इंजिनियर असल्या भुरग्यांक. पूण आमचे जे इंजिनियर जाता ते तांकां खंय तरी सांगिल्लें आसता की IIT इज दीस ड्रीम लँड आनी ते सगळ्यांकूच आमी दाखयलां एक स्वर्ग कसो तो. आनी ते 12वी मेरेन सगळे ताच्या खातीर सामके चिकाटेन शिकता, कळ्ळें. आनी ताज्या मागीर सगळें फुस्स जाता म्हणटात. आनी म्हाका दिसता रामराव आमी जशे क्वेश्चन्स आसता जे एप्लिकेशन मॅथ्स जशें सिद्धराजानी म्हटलें, मॅथ्साची बेज ही सामकी हांगा गोंयांत एक ताका एक हें करून दवरलें, हालोवन दवरलें. आनी आतां जे ऑप्शन्सूय दिल्यात, सी वी हॅव टू बिल्ड ऑन दीस. कितले फावटी अटेम्प्ट जाता की मॅथ्स वी हॅव टू मेक पीपल रियलायज की मॅथमॅटिक्स इज फावंडेशन फॉर एवरीथींग. ह्यो गोश्टी आमी डिस्करेज करीत आसा आनी मागीर फुडें दे कॅनॉट कोप अप. क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हे सगळे गोष्टींनी एनालिटिकल जे आसा फाउंडेशन सारखे आसचे ना, पण ताजेर एक आमी भव्य दिव्य बिल्डिंग बांदतले हे म्हाका दिसता खंयच्याच लॉजिका भितर बसना आनी इंजिनियरिंगा भितर बसना. जेन्ना ते भुरगे GPSC एग्जामी आन्सर करपाक वयता, टायम बाउंड तो स्क्रिनाचेर एक क्वेश्चन येता, भुरगे कन्फ्यूज जाता, आन्सर जाणा आसतात पूण तेणी प्रॅक्टीस करूना, तांकां अंडरस्टँड जायना ती लँग्वेज प्रॉब्लेमाची. कित्याक आमकां सोंपें जाला हो पेपर, हो पॅटर्न, हो क्वेश्चन येतलो, डिस्क्रायब दीस, हो जेन्ना थंय वयता तेन्ना दॅट इज टोटली डिफरंट. सो थंय एक इशू जाता. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका खबर हो एका प्रोग्रामान जावपाचो विशय न्ही, पण ह्या करपा फाटल्यान एक आशिल्लें की ताळी एका हातान वाजना. जेन्ना आमी युनिवर्सिटी कडेन एक बोट दाखयतात तेन्ना 3 बोटां आमचे कडेन आसतात. एक आमी ह्या खातीर हे वेगवेगळे विशय कित्याक टच केले की रँकींग कशें आसता, खंयच्या कॅटेगरी भितर आसता, आनी तातूंतली 2-3 कॅटेगरी अशी आसतात जंय आमची मानसिकताय तितलीच म्हत्वाची. हे सगळ्या मुखार वचचे आनी तातूंतल्यान म्हाका सुधीर बाबाची बरें दिसलें की फक्त युनिवर्सिटी न्ही जाल्यार फक्त युनिवर्सिटी आसा, गव्हर्मेंट आसा, इंडस्ट्री आसा आनी सोसायटी आसा. हो जो 4 जे मोठी गजाली आसा त्यो जर एकठांय येवन काम केलो जाल्यारूच बदल दिसतलो. खंयचोय एक घटक जर हातूंतलो फुडें गेलो आनी दुसरी घटक जर फाटल्यान फरफटत वचपाक लागले जाल्यार आमकां बदल दिसचो ना. आज इतल्याचेर थांबता. सुधीर बाब, रामराव बाब, सिद्धराज बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. आनीकय अशी चर्चा करुया कारण हीच समाजा खातीर म्हत्वाची. आज इतलेंच. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.